जमनी ज्यो आसा एन्क्रोचमेंट जमनी त्यो प्रत्येक शेतकऱ्याचे जावं जो कोण मालक आहा तेंचे पेपर क्लियर करून सरकारान दिवचे आनी तेज्या उपरांत अभयारण्य जावं कितें तरी तें डिक्लेअर करचें। जमनींचे जे सरकारान स्किमी काडल्या त्या स्किमीचो आमकां जे एन्क्रोचमेंट जमनी आसल्या बद्दल कित्याच लाभ मेळना। म्हणून जमनी ज्यो आहा त्यो क्लियर करच्यो। गव्हर्नमेंट कितें करता, फायली करून धाडा म्हणटा। ते जे फायली करून धाडल्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टरान हांव 2-4 फावटी तरी उपस्थिती लायल्या। त्या फॉरेस्टाचे अधिकारी येता आनी तेजेर ऑब्जेक्शन काडून त्यो फायली रिजेक्ट करता। 70च्या सगळ्या पंचायत वाठारांनी शेकरू, खेतें, रानदुकर, गवो, साळ असल्या रानवटी जनावरांकय उपद्रवी रानवटी जनावरां म्हूण घोशीत करची, सावर्डे पंचायतीनूय थाराव घेतलो। कित्याक शेती जी आयज लोक करिना तेका कारण रानटी जनावरां पासून जर शेती केली जावं बागायती केली तर रानटी जनावरां आमकां हें करिना, खूब त्रास करता। तेजेर कितें तरी उपाय काडचो सरकारान, म्हणून आमी ठराव घेवन तो सरकारा पासून धाडपाची तयारी केल्या। म्होवाचो गुणो न्हंयक लागून थंयचो ट्युरिस्ट स्पॉट जाला। ती सुवात सोरो मुक्त करची आनी ट्युरिस्ट सिजनांत थंय पुलीस दवरचे म्हूण ग्रामसभेन थाराव घेतला। बरें स्थान आहा म्होवाचो गुणो म्हणून, ऐतिहासीक स्थळ आहा थंय देवाचेय सुद्दां कितें तरी आसा, थंय छाया आहा। थंय सोरो घेवन बाटल्यो घेवन वचचे न्हू आनी तें स्थळ निर्मळ आनी स्वच्छ दवरचें अशें आमी सरकारा कडेन मागता। म्हणून दोनूय संबंदीत डिपार्टमेंटाक तेजो आमी हें करता, थाराव धाडटा। LIC ते वाठारांत बिमा ग्राम प्रकल्प हातात घेवंक सोदता। पंचायत LICची ही स्कीम चालीक लावंक सोदता। स्कीम घेतल्यार पंचायतीक खंय अर्थीक आधार जातलो। जर त्यापेक्षा जास्त झाल्या 150 तर 1 लाख रुपये LIC ग्रामपंचायती देते। त्यासाठी ग्रामपंचायत मध्ये काय कामासाठी देते तर टॉयलेट बांधायला किंवा सोलर लाईट वगैरे लावायला किंवा पाण्याची कुठे व्यवस्था करायची आहे पब्लिक, ते म्हणजे लोकांसाठी जी व्यवस्था लागते त्यासाठी LIC ही फंड देते। आयज बिमा ग्राम जी योजना तेंच्यांनी आयज LIC वाल्यान हांगासर पळय सांगली ती बऱ्यापैकी आसा। ती स्कुलां खातीर तर बऱ्यांतली की स्कुलां कडेन प्रायमरी स्कुलां कडेन फंड नासतात आनी आमच्या सावड्डे पंचायत आसा ती 70 तालुक्यांतली गरीब पंचायत म्हणटात आनी त्या निधींतल्यान तेणे जो पंचायतीचो जी कामां जी कितें थोडी जी आसात ती तेंच्यांनी करूं शकता आनी तो निधी जमोवंक शकता। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने।